प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 26 वोड 7 ते 15 पर्यंत. Mathew chapter 6 verses 7 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि आपल्या उतरांच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण विदेशी समजतात देखून तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा पर्यंत परतून त्याच उतरांनी मागणे करू नाका. ह्या पासत बापा कडेन तुम्ही मागच्या आधीच तुमकां त्या वस्तूंची गरज आसा म्हूण बाप जाणा देखून तुम्ही तांचे परी जावं नाकात. देखून तुम्ही अशें प्रार्थना करचे. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आज आमकां दी, आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस, आणि आमकां ताळण्यात पडून दिवं नाका, पूण वायटाकाराच्या हातांतली आमकां दिवार. खरेंच तुम्ही दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो. पूण तुम्ही दुसऱ्यांक बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमचेय चुकी बक्षिसो ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान वाचलां तातूंत जेजू खूब वस्तू आमकां शिकयता. पूण आमचो नियाळ आयज आमी ह्या 5वी आनी 6वी वडीर करया. तो 5वी वडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तो 7वी वडीन आमी कितें म्हणटात जेजू? आयज आमची 7वी वडीन आमचो नियाळ करुया. आनी तो म्हणटा, आनी आपल्या उतरांच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण विदेशी सजमतात देखून तुम्ही प्रार्थना करता तेन्ना विदेशां परी परतून तेच तींच उतरां मागणे करिनाकात. बाबणीनो, परतून हांव वाचतां 7वी वड. आनी आपल्या उतराच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण विदेशी सजमतात देखून तुम्ही प्रार्थना करता तेन्ना विदेशी परी परतून तेच उतरां मागी नाकात. भावणीनो, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी आमचे मागणे कशें करता? आनी देवाचें उतर आमकां आयज कितें सांगता? जेन्ना आमी तींच उतरां परतून म्हणटा, आमी देवाच्या उतराचेर आड येता. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, देवाचें उतर एक सांगता आनी जें आमी करता आमी एक खेरीत भाशेन नियाळ करुया. जेजू म्हणटा, विदेशी परी परतून तींच उतरां मागण्यान करी नाकात. कित्याक काय म्हणटा? भाव भयणीनो, एक उदाहरण दिता. समजा आमचो कोण पूत हा जाल्यार तो म्हाका म्हणटा, माय म्हाका भूक लागल्या, पाय म्हाका भूक लागल्या. आमी जाणो ताणें एक पाटी सांगलें भूक लागल्या, आमी ताका जेवण करता तयार, ताका जेवण दिता. ताका 3-4 पाटी सांगपाची गरज ना. तो परतून म्हणीत जाल्यार म्हाका भूक लागल्या. कितें जातलें भाव भयणीनो? एक तर हें पाय माय आयकना, हो एक तर हो भुरगो बिश्टेंच आपलें तोंड उक्तें करता आनी म्हाका भूक लागल्या म्हणटा. तेच परी भाव भयणीनो, आमचो सुर्गीचो बाब आमी मागच्या आदीं सगळें तें जाणो आमकां कितें जाय तें. आनी देखून आमी जेन्ना आमच्या सुर्गीच्या बाबा कडेन मागणें करता, आमकां तींच उतरां, म्हाका दी, म्हाका हें कर, म्हाका तें कर, ही गरज ना. आनी भाव भयणीनो, मागणें म्हणचें कितें? खूब पाटी लोक ढोंग्या भाशेन मागणें करता. उतरांनी एक उलयता आनी करण्यांनी दुसरेंच करता. पूण आयज जेजू म्हणटा, आपल्या उतराच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण
विदेशी सजमतात देखून तुम्ही प्रार्थना करता तेन्ना विदेशी परी पोतून तीच उतरांनी मागणे करिनाकात. बाबडीनो एक पाटी आमच्या सगळींच्या बापाक आपले उतर आमी म्हणलें, ताजें उतर सांगलें, तो आमची उतरां आयकता. आनी बाबडीनो नव्या कराराची भुरगीं जी आमी आसा ह्या वेळार, आमी आमच्या सगळींच्या बाबा कडेन मागणें करता स्वतान आनी आत्म्यान. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरवंडार मानलो, देवान आपल्या पुताच्या रक्ता वरवीं आमचो आत्मो जेजू सारको केलो. म्हणजे आतां आमचो आत्मो जेजूचो आत्मो एक जाला. आनी त्या वेळार देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान आमच्या सगळींच्या बाबा कडेन मागणें करूंक जाता. आनी पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आहा तो आमकां देवाचे उतर परतून आमच्या मनान हाडटा, ते आमच्या जिबेर घालता आनी आमी आतां देवाचे उतर आमच्या सगळींच्या बाबा कडेन मागणें करूंक पावता. ना तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मागणें करता आमी त्या विदेशी परीन त्याच बडबड्यान तीच उतरां गडा 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 आमी मागणें करता आनी आतां ताका कसलोच वालोर ना. देव ती मागणें आयकना. आमकां आमच्या सर्गीच्या बाबाक तीच उतरां परतून म्हणपाची गरज ना. आमकां ती मागणें करपाची गरज ना, कित्याक देवाचें उतर सांगता. हांव म्हणना, पूण आमी कितें करता आयज हाचेर आमी नियाळ करुया. भाव भयणीनो, कसलें मागणें केलें, एक पाटी आमच्या सगळींच्या बापाक दिनवासनीचें मागणें केलें, ताचें उतर घेवन आमी ताका आर्गां वाखाणणी दिनवास आनी महिमा दिली आनी ताचें उतर जें आमच्या काळजान आसा, जें आमी शिकता आमी आयकता, तें उतर ताका म्हणलें. आमच्या सगळींच्या बापाक तें एकदम मानता, कित्याक ताणें आपल्या पुताचो आत्मो आमकां दिला, पवित्र आत्मो दिला. जेन्ना सर्गीचो बाप ती उतरां आपल्या जें उतर तो आमी म्हणटा आमच्या तोंडांतल्यान तें आयकता, तो आमकां सगळें शक्ती पावयता, सगळें आमकां दिता. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी आमचे मागणें कशें करता, कशीं आमी उतरां म्हणटा, एक तोंडान म्हणटा दुसरेंच करता, वा दुसरेंच करता वा एक आमी म्हणटा, हाचेर आमी नियाळ करुया. जेन्ना देवाचें उतर आमकां सांगता माथुवाचो 12:36 की एक दीस जीं उतरां आमी म्हणल्यान, जीं उतरां आमी उलयल्यान, ताचेर आमकां जाबाब दिवचो पडटलो जोडटेच्या दिसा. आमच्या तोंडांतली जीं उतरां येतात ताचेर आमी खेरीत भाशेन चोत्राय धरया. पयलीं आमच्या उतरांची चोत्राय धरचे पयलीं आमच्या मनान कसलीं चिंतनां येतात ताचेर आमी चोत्राय धरया आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसणी करून आमचीं उतरां देवाच्या उतरां प्रमाणें करून देवाचें उतर आमच्या सगळींच्या बाबा कडेन उलया पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी खरेपणी आमी ताची महिमा, ताचें व्हडपण आमच्या जिवितान आमी पळयतल्याव आनी खेरीत भाशेन आमी देवाची भुरगीं म्हूण ह्या संवसारान जियेतल्याव आनी एक दीस साश्टीचें सूख भोगूंक पावतल्याव. हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.